धरून हांव येता, देवाशी विस्वास धरून हांव येता. तुजो उस्वार पोशिता, तूं विस्वाची उडखोडून, तुज्या ओची दोंगराची दोरीर म्हाका वाटाकून. देवाची विधी सोरी हांव येता, दुश्टाकायसून दोच म्हाका दितोल्या. देवाची विस्वास धरून हांव येता, देवाची विस्वास धरून हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो, ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमची सगळे आसूं. भाव भयणीनो, हे मिसांत वांटूक येता आसतना कार्मिना फेर्नांदीस ह्या आमचे भयणी पासून हांव मागता. तिची गोंयची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. सर्गीच्या बापान कार्मिना आमचे भयणीक सासणाची शांती, सासणाची संस्कार मागतना आमची भुरगीं शाळेक वचूंक सुरू केल्या. तांकां सगल्यांक राख आनी सांबाळ आनी जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडूंक तांकां आदार दी म्हूण. तशेंच तांच्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आपले त्याग करूंक तांकां आयती कोर म्हूण हे मिसांत मागुया. हांव पातकी सर्वोदय देवा आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पसोवपाक घेवन सदां संकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, अशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Misa kakutko, Misa kakutko, somia kakutko, somia kakutko. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसां, एक एकल्याची गरजो आनी मागणी बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, बरें तें सगलें तुजेच नांवान उपजता. तुजे मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मतींत घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सजनांक. आमेन. बसूया. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप राजांच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकतले. व्हडलें आसा तें. हें वाचप आमकां कितें सांगता? एलिजा प्रवादे मदें आनी बाल फॉल्स गॉड्स तांचे मदें एलिजा प्रवादी दाखोवंक सोदता इस्रायल लोकांक एकूच देव आसा. कुड्डे देवांक आमी मानचे न्हय. एलिजा प्रवादी कात्रेन आपूण हेरांक एकठांय करता. इस्रायलाच्या राजाक एकठांय करता. इतलो काळ पावस नासलेलो, पावस तो घालूंक देवाक उलो मागता आनी देव ताजें प्रार्थना आयकता. हें आमी चिंतान आयकुया. मातशें लांब आहा तें वाचप, पूण चिंतान आयकुया आनी देवाची आसने आमच्या जिवितांत आमी वाडोवया.
राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलातीक आपोवन धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवादींक एकठांय केले. इलिजान पोरजे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यान तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सोर्वेस्पोर देव जाल्यार तो ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचेच फाटल्यान वचात. पूण पोरचेन एक उतर पर्यान भायर काडूंक ना. तेन्ना इलिजान म्हणलें, सोर्वेस्पोराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्यान एकाक तांकां विचून काडूं दी. ताका मारून जोडवाचेर घालूं दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बौलाक विचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतात. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. इलिजान बालाच्या प्रवाद्याक म्हणलें, एका बैलाक विचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पारपर्यान बाल्याचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हणून जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुडल्यान ते नाचले. 2 पार जालो आनी एलिजान ताच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उरो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनीक कितेंय घडलां जायत, वो तो पळयांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटोच तांणी आनी एक व्हडल्यान बोब मारली आनी ताचे सवये प्रमाणे रगत येसूर तलवारांनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. 2 पार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यान ते आर्दून उलो करीत रावले, पूण कोणेच तांचें आयकूंक ना. कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरजेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलेली ती सोर्वेस्पोराची वेदी ताणें सारकी केली, जाका सोर्वेस्पोरान म्हणलेलें, तुजें नांव इस्रायल. ते जाकोबाच्या पुताच्या कुलाच्या आंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सोर्वेस्पोराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बालाचे बियांची 2 मापां घालूंक जायता तितलें कोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोडो मांडलो आनी एका पाड्याक विचून काडलो आनी त्या जोडाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जोडवाचेर ते ओतवात. तांणी तशें केलें. तांणी म्हणलें, आनी एक पावट करात आनी एक पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावटी करात आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बैलाचे भेटवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सोर्वेस्परा अब्रामाच्या, जाकोबाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तुमी इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी हे सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्या म्हूण ताका आज घुमून येवं दी. म्हाका जाप दी सोर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सोर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तोच म्हूण ही पोरजां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सोर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जोडा सोयत हो ओम ओपलायलो आनी तशेंच चोरयांतल्यान उदक सुकलें. हें सगळें पळोवन पोरजां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. ताणें म्हणलें, सोर्वेस्पोर एकलोच देव,
सोर्वीस पोर एकलोच देव. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोन येता. सगळीं म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सोर्वेस्पोराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजो दोन ग्रेस्ताय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान ती धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवणे करून कधीच ना. म्हज्या ओंठांनी तांची नांवां घेवन कधीच ना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दाय, तूंच म्हजें पात्र, म्हज्या दादोणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजें दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच आलोना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. तुझे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुजे स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्याशी सांग म्हणे सुमूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयला म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक येवंक ना, पूण शांती पावोवंक आयला. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सोरोपुऱ्यान घडोवंक जाय तितलें घडले शिवाय सुमूर्तीचे वेले एक अक्षर एक तिकले लेगून ना जावचें ना. म्हणटो जर कोण ही आज्ञा भितरली एक सुपुली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक दुसऱ्यांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळटीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावनो, आमी पयले वाचपांत आयकलां एलिजा प्रवाद्याचो खोल बावार्थ देवाचे 450 बालाचे प्रवादी आसले आनी एलिजा इस्रायलाच्या राजाक तशें सगल्यांक दाखोवंक सोदी देवा एका देवा भायर आनी देव नात. जे कितें तो कोत्तालो, ही हॅड सो मच ट्रस्ट इन गॉड. तो भिवंक ना. आपलो ओम आपलो बैल तो कातूच कितलेच पावटी उदकांत उदक घालूंक लायता. उदकान वेदी भोंवता आनी आपले मागणें करता देवाक. तूं एकलोच इस्रायलाचो देव, एकलोच संवसाराचो धोनी, हें सगल्यांक गमून दी देवा. आनी देव एलिजा प्रवादीचे मागणी आयकता आनीक उजो धाडटा.
आनी हो ओम आपूण एकलोच देव म्हूण दाखोवड करता. हो कार्मेल दोंगर बाबा भयणीनो आज पर्यंत आसा. इस्रायलांत कार्मेल दोंगर म्हूण आसा, जे दोंगरार बालाचे प्रवादी आनी एलिजा एकठांय जाल्ले. हो कार्मेल दोंगर पवित्र दोंगर. ह्या कार्मेल दोंगरार मागीर सायबीण माय दिश्टी पडली. सायमन स्टॉक हे भाग्यवंताक, जो कार्मेलीत मोठमाशाचो अधिकारी आसलो, वडील आसलो, आनी जेन्ना सदां सगल्यांक पिडापीड पावतालो, सायबीण माय हे कार्मेल दोंगरार ताका दिश्टी पडटा आनी म्हणटा भियेनाका, तुजो भावाक गोड दवर. आनी ताका निशाणी दिता, आमी ताका बेंदीन म्हणटा. कार्मेलीत कपडो घालतात, सायबीण माय दिता आनी भासावता, तुमकां कांयच जावचें ना. ही निशाणी घालता, ताका हांव सांबाळटलें, ताका कांयच वायट जावंक दिवचें ना. हो कार्मेल दोंगर भयणी भावांनो, इस्रायलांत आनी इस्रायलाच्या लोकांक एक व्हडली भावार्थाची निशाणी जाली. जंय एकलो एलिजा प्रवादी इतले सगळे लोकांचेर राजा लिगून, ते काळार राजा रोखडेच बदलताले देवाचे आनी कुड्डे देवा फाटल्यान वेताले. एलिजा प्रवादी दाखयता रस्तो भावार्थाचो. बाबडीनो आमचेय सगळें केन्ना केन्ना अशें जाता, आमचोय भावार्थ हालता. आमी जायते फावटी निराशीपणाक सांपडटा. आमी जायते फावटी हांगा थंय वेता, कित्याक आमचे मागणी देव आयकना अशें आमकां दिसता. पूण ना, एलिजा प्रवादी आमकां आज दाखयता काय बऱ्यो मागणी ताची. सर्वेस्परा अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवा, इस्रायल म्हणजे जाकोब, सर्वेस्परा अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाचे देवा, तूं इस्रायलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गुमून येवन दी. म्हाका जाप दी, म्हाका जाप दी. आनी तूं सर्वेस्पर देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां ओळखून दी. आनी तेच घडयेक उजो देंवन येता. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत केन्ना केन्नाय आडगोडाय येतात, केन्ना केन्नाय निराशीपण येता. एलिजा प्रवादीचे मागणी आपणावया आनी खोल देवाचेर बावर दवरून आमकां आदार दी म्हूण मागुया. धुपाचो जो सोपर मोड बेटोवनेक आमी गायन गावया. C16 पान 35, C16 पेज 35. परमेश्वरा Bogana Somestani Etoci परमेश्वरा Bogana Somestani Etoci Lubazo Sosopomo
मोहन हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. येसूच्या तोचले बलिदान आपल्या मनात मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र विचारावा सर्वेस मानून घेऊन. देवा आमचे मोगाळ बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका भोगता ते बलिदानांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही आमची भेटवणी तुका मानू आनी ताचे वरवीं तुजो प्रिती मोग वाडून आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक तीर जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं, तुमचेय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय मानता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिनवासुया. वैभवशामी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbaraco सर्वेस्वर तू, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, उसर्मी तुका सोयचो, सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचो. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून जो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची. तेच फरी जेवण जातूसताना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात, म्हणजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक करोराचें रोगत पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू नवें येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुरोजिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बराबोतिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वराची चाकरी काव्याची काकूत कर, ती काय संवसारांतली तुवें आपण वेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बराबरती मेली तशेंच ताचे बराबरती आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पुळींक फाव कर. आम्हा समेस्तांची एबेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माये संगती तिचो पोती भाग्यन जुजे
भाग्योन दवरूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनीक आमकां तावणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतूतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्वायतांतली आमकां निवास दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो मनशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतना राजवट चलयता ससनाच्या ससनान आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात हे जेजूच्या जेवणांत आतां आमी भक्तीपणी वांटून घेतली सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना म्हज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळ करी. जिविताचें उदक जिविताचो ओंडो कोमियांच्या वेळार गायन गावया. D23 पान 60 D23 पेज 60. Querer
प्रार्थुया. मोगाळ बाप्पा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमचे पिळांक ओकोत जावं. ताचे वरवीं सगळे पातकांतले आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे आखोच आमचो बाबा तुजे दवरून जिवंक आमकां घोटाय दी. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोरपदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. शेवटाक गायन गावुया. टी 40 आणि 2 पान 222. T42 page 222.